वाठारांत सध्या पत्रकारांनी काडिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा। पुलीस खाजगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा। आता हे गाडयांक तालाव मारिल्ले पयशे जाल्यार खाजगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले, हे एक कवाडे। मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली, तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटले अशें एसपीन सांगला। पळयात। बाबा किती बाबा कितली तालाव दिली मी सकाळच्यान कितले तालाव हे पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमका सगळे पहिले पैसे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुम्ही पैसे घेतले हे डेली चल्ला तुमगेले असे गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणून पैसे घेतले तुम्ही तू आता PSI सारखे कितले पैसे घेतले तू उलयना असं कसं मेळटा तुका तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें तालाव कितले दिले आणि प्रायव्हेट गाडी बाबा पळय PSI आतां पळटा हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय एकलो पुलीस उलोवपाक तयार ना दिले पैसे देता बाय पैसे दिले पैसे पैसे देता बाय पैसे दिले पैसे साहेब कॅश कसले पैसे कॅश कित्याक साहेब कॅश कित्याक पैसे इतले गोंयच्या कांय पुलिसांचे गुण ह्या नादी लेगीत आयकपाक मेळ्ळा। सूम जळ्ळे पूण पीळ वचना म्हळ्यार परिस्थितीचो अणभव आयलो तरी मनीस सादूर जायना अशी गत गोंय पुलिसांची जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। ह्या नादी लेगीत कांय पुलिसांच्या बाबतीत अशीच लाज घेवपाची प्रकरणां उक्ताडार येयली जी गोमंतक टीव्हीचेर लेगीत दाखयल्ली। ह्याच वाठारांत कशे ट्राफिक पुलीस केरळांतल्या पर्यटकां कडल्यान लाज घेतात ते लेगीत उक्ताडार हाडिल्ले। मात आता परत ह्योच घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान एक गंभीर हुस्को निर्माण जाला। कांय दिसा आदीं मायणा कुडतरे अल्पवयीन भुरग्या सयत 5 तरणाटे पुलिशेच्या ताब्यात आसतना तांकां मारपेट छळणूक आनी लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप वकिलांच्या हजेरेत जाल्ले पत्रकार परिशदेत तरणाट्यांनी केल्लो। जाल्यार आता आमोणा सांखळे जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाकच पुलिसांनी अटक केलो। पुलिसच ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडटा जाल्यार ते स्वता पुर्र जावन चलयता तेन्ना कशें कितें? आता तर कुळे वाठारांत पत्रकारांनी पुलीस पयशे घेतात ते व्हिडिओ काडल्या जे वाऱ्याच्या वेगान बरेच व्हायरल जायत आसा। खाजगी गाडयांनी बसून पुलीस पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत दिसून आयला। ताका आता कितले तथ्य आसा ते मागीर कळटले। मात प्रश्न उपरासता तो असल्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान पुलिसांक सरकारी पगार पावना काय वा सत्तेचो फकत गैरवापर चल्ला? केन्ना ह्या पुलिसांच्यो शेपड्यो ओडून धरतले आनी केन्ना ह्या पुलिसांचे कान पिळटले हे चिंतपा सारखे प्रश्न।
मजगती या व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात गंभीरतायेन नोंद केल्या. तसेच फोंडेच्या SDPO कडेन खर कारवाय करून 2 दिसांनी रिपोर्ट सादर करचो अशें सांगले. तसेच एकदा रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत कारवाय जातले अशें SP शेखर प्रभुदेसाय हाणें सांगले. सर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो काल की पुलीस कॉलेज जे चॅकपोस्ट आसा तिका पयशे घेता आनी तेजी तुमचे कितें एक्शन आनी कितें डिटेल्स. तो व्हिडिओ व्हायरल झाला ताचो आमी सिरियस वी हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ दॅट. SDPO फोंडा हॅज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट preliminary inquiry into this matter and submit a report within 2 days. Once we get report, we will take departmental action on the basis of the inquiry report. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.